आम्ही सध्या फोंड्या आसा आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान हो पळोवपाक शकता वामन हरी पेटे हांचो गोंयचो दुसरो स्टोर तसोच फोंडेचो हो पयलो स्टोर इनॉग्रेट जाला. तुम्ही जर फोंड्या येशात जाल्यार तुमकां हो स्टोर चड सोदपाची गरज ना. फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो जो कॉम्प्लेक्स आसा त्या कॉम्प्लेक्साच्या सायडीकूच तेकोन हो स्टोर लोकेटेड आसा. आमचं पण गोव्याचे आमचे वामन हरी पेटे ज्वेलर्सचे संबंध खूप जुने आहेत. अगदी 30 वर्षापासून आमच्या गिरगाव शॉपमध्ये गोव्याची लोक यायची शॉपिंगसाठी. आता आमचं पणजीमध्ये शॉप आहे. ऑलमोस्ट 10-12 वर्ष झाले आहेत. आता आज आम्ही इथे पोंड्याला चालू करतोय. गोव्याच्या लोकांनी आम्हाला खूप प्रतिसाद दिला आहे आणि आमची अशी इच्छा आहे की ऑल ओव्हर गोवा त्याच्यानंतर मडगाव वास्को सगळीकडेच आमची शोरूम्स निघतील. तर हे आज आमचं इनॉग्रेशन आहे पोंड्यामध्ये. तर तुम्ही आय होप पोंड्याचे पण लोक आम्हाला तसाच प्रतिसाद देतील अँड वी विल बी एबल टू ग्रो फर्दर. इकडे आम्ही सगळंच ठेवलेलं आहे. डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, लेटेस्ट नवीन प्रकारचे जे काय दागिने आहेत ते सगळे अवेलेबल आहेत इथे. आणि सोन्याचा भाव सध्या सगळ्यांना माहिती आहे खूप वाढलेला आहे. त्यामुळे एस्पेशली आम्ही थोडी लाईट वेट व्हरायटी पण इंट्रोड्यूस केले. थोडंसं 18 कॅरेट 22 कॅरेट पण आम्ही स्टार्ट केलं आहे. कारण भाव खूप वाढल्यामुळे आणि जसं जसे दिवस जातील तसं मे बी सोन्याचा भाव अजूनसुद्धा वाढू शकतो. तर कीपिंग दॅट इन माइंड आम्ही लाईट वेटवर वगैरे जास्ती भर देतो. प्लीज डू विजिट आवर शोरूम इन पोंडा आणि थँक्यू व्हेरी मच. हे वामन हरी पेटेचं 32nd स्टोर आहे. दिस इज द 32nd. गोव्यात दुसरा आहे. आणि म्हणजे स्कीम्स वगैरे तुमचे असं असतं? हो, आमचे स्कीम्स असतात ना. मंथली वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्कीम्स आहेत. मंथली पण स्कीम्स आहेत. म्हणजे इट्स लाईक अ सेव्हिंग स्कीम ज्याने आपण थोडं सोनं आपण घेऊ शकतो. आणि 10 महिन्याचं जर का तुम्ही इन्स्टॉलमेंट भरले तर 11व्या महिन्यात तुम्ही घेऊ शकता. मध्ये रेट पण खूप फ्लक्च्युएट होत होता, खूप वाढत होता. तर त्याच्यासाठी आम्ही कस्टमरसाठी एक स्पेशल रेट बुकिंग स्कीम पण चालू केली होती. सो भरपूर स्कीम्स आमच्याकडे अवेलेबल आहे. आणि जसं जसं मार्केट सोन्याचं भावसुद्धा खूप वरती खालती गेलं तर कस्टमरचं नुकसान न हो म्हणून आम्ही त्यावेळेला सुद्धा काही प्रकारच्या नवीन स्कीम्स इंट्रोड्यूस करतो. ओपनिंगला आता आमची 100% डायमंड ज्वेलरी मेकिंगवर ऑफ आहे आणि 20% ऑन गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग. किती वर्षाचा धंदा आहे? आमचा आता 117वं वर्ष आहे. गोव्याच्या लोकांबद्दल काय म्हणणं आहे मला? कारण ते मुद्दामून बेळगावला वगैरे यायचे. मग गोव्यात तुम्ही आता शोरूम मी जसं मगाशीच सांगितलं की पहिलं वामन हरी पेटे ज्वेलर्स आणि गोव्याचं लोकांचं खूप जुनं नातं आहे. आणि आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद त्यांनी पणजी शोरूममध्ये पण दिला. आणि मला अशी खात्री आहे की इथे पण देतील. गोव्याची लोक त्यांना बेसिकली चांगलं आणि प्रॉपर क्वालिटीचं सोनं लागतं. जे काय क्वालिटी चांगली जर का तुम्ही मेंटेन केली. आणि वामन हरी पेटे ज्वेलर्स इज नोन फॉर आता हॉलमार्किंग वगैरे सगळं गेले 10 वर्षात आलं आहे. पण तुम्ही बघितलं तर सोन्याची क्वालिटी आमच्या कंपनीमध्ये हॉलमार्क नव्हतं तेव्हासुद्धा आमची सोन्याची गॅरंटी हे पहिल्यापासूनच माहिती आहे. त्यामुळे प्युरिटीवर आम्ही खूप एम्फसाइज करतो. आणि गोव्याच्या लोकांनी आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद आतापर्यंत दिलेला आहे. पोंडेकरांना काय पोंडेकरांना हाच मेसेज आहे की तुम्ही जरूर आमच्या दुकानामध्ये या आणि आमच्याबरोबर नवीन नातं चालू करा. ज्वेलरी रिलेटेड जे काय तुम्हाला लागेल मग ते छोटा चांदीचा चमचा असो किंवा 50 लाखाचा डायमंडचा गोल्डचा नेकलेस असो. नुसतं हे नाही, तुमचे जुने दागिने असतील, तुम्हाला रिपेअरिंग करायचं असेल, वस्तूंची पॉलिश, जे काही ज्वेलरी या क्षेत्रामध्ये रिलेटेड आहे ना अँड फॉर ऑल ऑकेजन्स. म्हणजे राईट फ्रॉम आपलं कान टोचणं ते मॅक्सिमम हायेस्ट व्हॅल्यूचं आणि एव्हरीथिंग इज ऑल सर्व्हिसेस आर अवेलेबल ॲट वामन हरी पेटे ज्वेलर्स. थँक्यू व्हेरी मच. मी लास्ट 27 इयर्स आता गोंयान रावता न्ही. पयलीं पुण्यान आशिल्ली. म्हळ्यार गोंयान रावून आमी पयले हें केलं पळय तें पेटे कडेनूच केलां सुरवात. सगळी लास्ट 27 इयर्स वी आर एक्चुअली बायींग एवरीथींग फ्रॉम पेटे ज्वेलर्स. ताजे खातीर आमकां केन्नाच अशें कितें जालें नाल्यार कितें जालें सुद्दां जाल्यार ते लगेच रिपेर करून दितात. दुसरें म्हणजे केन्ना अशें हें दिसूना कितें तेन्ना हॉलमार्काची हें नाशिल्लें पळय तेन्ना सुद्दां तांचे सामके पेटे म्हणजे सामके 100% विश्वास. ह्या विश्वासाचेर आमी घेतलें तें आनी आजून पर्यंत आमकां केन्नाच प्रॉब्लेम कांयच येवना कसलेंच. कितें पॉलिशींग म्हणा कितें म्हणा वेट बरें. तांचे तें कॅरोटोमिटर बी आसा न्ही ताजे खातीर तातूंत ताणें सारकें आमकां हें करून दिलां. डिझायनचा बद्दल कितें सांगता? डिझायन्साचे हय जशें जाय तशे डिझायन्स मेळटा करून. आणि ना जाल्यार सुद्दां ते करून दिता सारकें. आनी तांचे कडेन वेरियस डिझायन्स आसता म्हणजे ज्वेलरीन हातून
गोल्ड मागीर डायमंड सगळे हातून वेगळे वेगळे ज्वेलर हे आसा डिझायन्स आसा ताच्या खातीर आमी तेच प्रिफर करता. आतां कितले जाण जाले हरशीं गोंयांनी आमी आनी खंय वचना आमी फक्त पेटे. जेन्ना ते हांगा तांचो स्टोर रूम नाशिल्लो न्ही शोरूम नाशिल्लो न्ही तेन्ना तांणी हांगा ते एक्झिबिशन भरयताले हॉटेल मांडवी आनी मागीर आमी थंय ऑर्डर करून ते घेवन येताले स्पेशल आमचे आनी आमी तशें बाय करताले. आतां तांचें हें जालें न्ही ताचे खातीर म्हणजे आनीक बरें जालें. ऑल द वे फ्रॉम फोंडा टू पणजे वचपा नाका आतां फोंडानूच शोरूम जाल्ल्यान बरें जाता. वामन हरीपेटे हे आमकां खबर आसा की पणजे तांचें एक शोरूम आसा आनी तांचें कलेक्शन खरेंच बरें आसता. सो आतां हे नवें शॉप हांगा पडलां म्हणटकूच इट इज व्हेरी गूड थिंग फॉर पिपल फ्रॉम पोंडा कित्याक तांकां ऑल द वे मुद्दम पणजे वचपाची गरज ना. तांकां सगळें हांगा एकाच रुफा अंडर सगळे टायपाच्यो वरायटीज मेळटल्यो मे बी इन गोल्ड आनी आतां कितले नवे नवे पॅटर्न्स आयल्या डायमंड जावं रुबी जावं एमरल्ड जावं. सो दे हॅव व्हेरी गूड कलेक्शन. सो इट इज व्हेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर पिपल फ्रॉम पोंडा हांगा येवन मुद्दम घेवपाक मुद्दम पणजे वचून घेवपाची कित्याक गरज ना. युनिकनेस दे आर व्हेरी गूड कलेक्शन. हांव आतां जस्ट पावलां पूण तुमकां सांगचें म्हणल्यार तांचें हांगा हें सकयल बरें जुनागाड ज्वेलरी लायक एंटीक फिनिशान खूब बरे पेंडंट्स आयल्या प्लस तांचे मोतयांचे हांगा खूब बरें आसा लायक रिंग्स आसा मागीर नेकलेसीस आयल्या बरे एंटीक हातून जे आमी लग्नाक घालपाक शकता. जशें तुमकां खबर आसा की आतां सद्या सिजन ऑलरेडी चालू आसा लग्नाचो. सो जी कोण नव्यो व्हंकल्यो आसा जावं कोण आतां नवे आतां कोणाक कितें घेवपाक जाय ज्वेलरी फॉर वेडिंग्स तांच्या घरान कोणाची लग्नां चालू आसा तांच्यांनी अवश्य हांगा येवन घेवचें कित्याक हांगचें कलेक्शन खरेंच बरें आनी सुंदर आसा. मोतयांचे पके आसा रिंग्स आसा बऱ्यो इन अ व्हेरी गूड रेंज. सो मुद्दम तुमी हांगा येवन घेवचें. इट्स अ व्हेरी नायस प्लेस आनी जागोय सामको खूब बरो आसा. म्हजो एक्सपिरियन्स विथ वामन हरीपेटे गोज बॅक टू ऑलमोस्ट 40 years बट इन बॉम्बे आमी खुबदां घेताली कित्याक आमची आवय बी घेताली म्हजी माय घेताली. सो त्या खातीर मुंबय वचून आमचें चड घेवप जातालें. मागीर जेन्ना पणजे आयलो शोरूम आय वॉज व्हेरी हॅपी. थंय वचून हांवें गिरायक घालें कित्याक वी हॅव अ ट्रस्ट फॅक्टर विथ ते. इवन बिफोर पणजी ते तांचे एक्झिबिशन्स पळय आसताली ऍट मांडवी थंय आमी घेतालीच. म्हज्या आवयची जर सगळ्यो मुदयो म्हणटा त्यो वामन हरीपेटेकूच घेतिल्ल्यो आसा स्पेशली द डायमंड्स. आमचे पयलींचे सुद्दां ओल्डर पीपल हू आर हिज कस्टमर्स आमची सोयऱ्यां दे आर द वन्स हू टोल्ड मी लायक दिस इज अ ट्रस्ट वर्दी नेम. एवर सिन्स देन हांव खूब वामन हरीपेटे कडेनूच घेता. आतांय पळय हांव हांगाच आयलां कित्याक आय एम व्हेरी एक्सायटेड की आमच्याच गांवांत आतां वामन हरीपेटे आयले म्हणून. पूण आय थिंक आय थिंक दिस इज अ व्हेरी सॉलीड प्लेस टू कम. स्पेशली आतां ज्वेलरी बी एकदां अननोन ब्रँड्स आसता न्यू एज ब्रँड्स आसता. आय डोंट बिलीव इन द न्यू एज फिलॉसॉफी एंड न्यू एज ब्रँड्स कित्याक दे कॅन बी मिक्स्ड अदर मेटल्स ऑल्सो. I don't want to comment on that, but Vaman Haripete is a very original kind of thing. I come from a very conservative family, so I like original gold, and I'm happy that this particular brand will always be like there is truth and trust in there. So I will always want to go for Vaman Haripete. त्याचे डिझायना बाबतीत uniqueness कसं केलं? Designs are excellent. I've seen the evolution of designs. पयलीं कश्यो तांचे तोडे पाटल्यो गोंट कशे आसताले आतां कशे वेगळे आसा. सो आय इवन लायक आय चेंज माय ज्वेलरी अकॉर्डिंगली. म्हणजे पयलींची पाटली इफ आय फील इज नाव ओल्ड फॅशन त्या मागीर हांगाची दुसरी पाटली नवी दिश्टी पडटा. आतां सुद्दां म्हाका एक तोडो दिश्टी पडलो जावं इवन सम अदर ओल्ड कायंड ऑफ ज्वेलरी बी ती रेप्लिकेट करता तेंय म्हाका आवडटा कित्याक आय लायक ओल्ड ज्वेलरी. आनी इवन द डायमंड ज्वेलरी इज एक्सलंट नो डावट अबाउट इट. Diamonds are good also. You feel that feel of trust. ते मेन आसता फॉर अ वुमन. वामन हरीपेटे आमचे एक्सपिरियन्स म्हणजे हांव ल्हान आसपाऱ्यान म्हणजे हांव फोर्थान आसलो तेन्नाच्यान बॉम्बेच्यान आनी बॉर्न अँड बॉर्ड इन मुंबई सेटल इन गोवा फ्रॉम लास्ट 28 years. पूण आमी जेन्ना बॉम्बे आसतालो तेन्ना हांव म्हागेल्या आवय बापूय बरोबर वयतालो. तेन्नाच्यान आमी वामन हरीपेटे जाणा. ते तेन्ना म्हाजे कान टोचपाक घेवन गेल्ले आवय थंय. आणि मागीर ते जाल्या उपरांत मागीर थंयल्यान मागीर आमचें लग्न जालें. तेंचे आमचे सगळे आमच्या फॅमिलीचे फूल फ्रॉम लास्ट 50 years सगळे गोल्ड फ्रॉम वामन हरीपेटे. प्लस मागेलें लग्न जालें मागीर म्हागे चलो तेचे कान टोचपाक ते जाल्या उपरांत मागीर आतां आमचे चल्याचें लग्न जावपाक आयलें तेन्ना तेचे सगळे गोल्ड ते गोवा ब्रांच जेन्ना गोंयांत फर्स्ट टायम ते आयले आमकां कळ्ळें
तेन्ना आमी सो हॅपी कित्याक आमची एवरी टायम बॉम्बे वचपा पडटलें आनी आमचे कितें सगळे 23 क्रेड आनी ते अशें करता करता मागीर आमचे फॅमिली फ्रेंड्स सगळ्यांक आमी सांगलें बाबा इज गूड. मागीर एवरी म्हयन्यान आमी ते हे घेता गुरुपुष्पांक योग आसता पळय तेन्ना आमकां तो कॉयन घेवपाचो आसता तेन्ना हांव आनी मिसेस पणजे वयता. म्हणजे एक आमकां एक कल्चर आसा हेंचें आसा पळय घरा कडलें सारकें कल्चर जाला. ऑल फ्रेंड तेजे पणजी शॉपांतले सगळे स्टाफ आमकां वळखता प्लस आमी ओल्ड कितें आसा तें दिवन नवें घेवपाचें तेंच तेंचे कडेन करता. आनी एक एक्सपिरियन्स येवचो म्हणजे तेंची सर्वीस आसा पळय आनी एक्सप्लेनेशन फॉर द डिझायन्स वरायटीज आनी खंयचे जायते आयटम आमकां मेळटा. आनी आतां आमी जेन्ना फोंड्या जेन्ना जाल्ले तेन्ना आमकां एक वी आर व्हेरी हॅपी कित्याक आमचें एक वर वचलें वचपा येवपाचें. प्लस तेंगेले आमी समजा ऑर्डर केले ते आमकां आल्बम दाखयता ते बॉम्बेच्यान ऑर्डर करून मागीर आमकां हाडून दिता. आनी देर ऑल स्टाफ्स आर व्हेरी गूड विथ ओनर आनी तेंगेले जे बापूय हेंचे आदित्य जे तांकांय वळखता हांव म्हणजे त्यांचे रिलेशन.